नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। जय भवानी जय शिवाजी ह्या सारक्यो घोषणा दीत पुराय राज्यात शिवभक्तांनी व्हडा जल्लोशान मनयली छत्रपती शिवाजी महाराजांची 393वी जयंती। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिवचल नार्वे वाठारांतल्या श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारा खातीर केल्ल्या यत्नांचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान केली पुण्या शिवजयंतीत कार्यावळीत तोखणाय। स्टेट बोर्ड्स आणि एनसीईआरटी बुक्साच्या पुस्तकांनी शिकयतात चुकीचो इतिहास। रामदेव बाबान उक्तायली खंत। आमची मानसिकताय बदलपाची आसा गरज, बाबान उक्तायले मत। म्हादयक वाचोवपाक गोंयकारांनी एकठांय येवन करची खर चळवळ सुरू। सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेचो गोंयकारांक उलो। पारंपरीक कुंभार कलेन मॉडर्न काळान टेरेकोटा शो पिसांतल्यान जोडले नाव। शो पिसांक शिल्पमोगी कडल्यान व्हड मागणी। आनी भारतान फुडल्या 10 वर्सांत 85,000 सेमीकंडक्टर व्यवसायिक करतले विकसीत। केंद्रीय तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णवाची घोषणा। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत तशेंच पुराय महाराष्ट्रांत लेगीत शिवभक्तांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची 393वी शिवजयंती व्हडा उमेदीन मनयली। ढोल ताशांचो निनाद आनी जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असो जय जयकार करीत शारांत भव्य रॅली लेगीत काडल्यो। वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्या आमदारांनी लेगीत ह्या शिवजयंतीक वांटो घेतिल्लो। कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांनी एका मतान रावपाचें अशा मतांचेर शिवाजी महाराज आशिल्ले। आम्ही एकट्याय येवचे ही बरी गोष्ट आणि सगळ्या एकट्याय रावन अशेंच आमी जे शिवाजी भेदभाव नसताना कसले जात भात हे करूंक ना आणि सगळ्यांक एकट्याय घेऊन आयज शिवाजी रावलो। तसेच तुम्ही असेच सगळे जाण एक रावचे, आम्ही सगळे जाण आणि आम्ही आमच्या पेडण्याचे डेव्हलप करचे। कोरोना महामारीक लागून फोंड्या फर्मागुडीच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचे नूतनीकरणाचे काम आडकून उरला। ते बेगोबेग पुराय करचे अशी मागणी वीज मंत्री आणि मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान मुख्यमंत्र्याकडेन केली। मजगती गोंयांतले पर्यटन वाडोवपा खातीर फर्मागुडीच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचे आणि गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याचे नूतनीकरणाचे काम बेगोबेग करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिले। शिवजयंती निमतान फोंड्या फर्मागुडीच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचेर आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत तो उलयतालो। पण एकच इथं नमूद करतो की ज्या किल्ल्याचं काम
पूर्णपणे करण्याचं ठरवलं, ज्याचं सगळं जे सरकारतर्फे जो प्रयत्न केला होता तो पूर्ण झालेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी माझी विनंती, कारण हा किल्ला माझ्या मतदारसंघामध्ये येतो, प्रत्येकाला हा किल्ला चांगला व्हावा असं वाटतं आणि जवळजवळ त्यावेळी आम्ही 24 कोटीचा एस्टिमेट केला होता. तो पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्किटेक्ट अभिजित साधले या किल्ल्याचे आर्किटेक्ट होते आणि काही कारणाने, कोविडसाठी म्हणा किंवा इतर कारणाने म्हणा, हा जो प्रकल्प होता तो पुढं नेण्याचा प्रयत्न त्यावेळी झाला नाही. तो आपण करावा अशी माझी नम्र विनंती आहे. लोकातर्फे नम्र विनंती आहे, शिवप्रेमीतर्फे नम्र विनंती आहे आणि तुम्ही ते कराल असं मला वाटतं. आपण ज्यावेळी शिवरायांचा आठवण करतो, शिवरायांचा 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप भूमंडळी, शिवरायांच्या बद्दल बोलावं तेवढं थोडंच आहे. आपण ज्यावेळी शिवरायांच्या बद्दल बोलतोय, आपल्या गोमंतकातील इतिहास खूप उज्ज्वल आहे आणि त्याचमुळे आपण प्रत्येक वेळी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा या गोमंत भूमीमध्ये प्रवास झाला तो 350 वर्षानंतरही आपण परत एकदा म्हणजे सेलिब्रेट केला, साजरा केला. आज परत म्हणजे 350 वर्षावा स्वराज्य राज्य अभिषेक म्हणजे 2 जून यावेळी पूर्ण भारत देशामध्ये साजरा केला जाणार आहे. म्हणजे रायगडावरती त्याची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तयारी आहे आणि यावेळी हा तर म्हणजे देशाच्या स्वाभिमानाच्या नुसार स्वराज्य राज 350 वर्ष पूर्ण होतात, त्यामुळे पूर्ण भारतभर हा कार्यक्रम साजरा केला जाणार आहे. गोव्यातही त्या निमित्तानं वेगवेगळे कार्यक्रम साजरे होणार आहेत. आजच्या या ठिकाणी म्हणजे हा कार्यक्रम साजरा करत असताना मला सांगायला खूप आवडेल की श्री सुधीर ढवळीकर असेल, रवी नाईक असेल, सुभाष शिरोडकर असेल किंवा गोविंद गावडे असेल, आणि प्रत्येकाने आमचे गणेश गावकर असेल, आपल्या या ठिकाणचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोर्ट गेली कित्येक वर्ष म्हणजे तो रिनोव्हेट करण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याचा एस्टिमेट रेडी झालेला आहे. नक्कीच म्हणजे या वर्षाच्या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करू आणि हा फक्त शिवाजी फोर्टच नाही तर या ठिकाणी असलेली भाऊसाहेब बांदोडकरांची समाधी, त्यांचा पुतळा असेल किंवा या मंदिराचा परिसर असेल, हा पूर्णतः रिनोव्हेट करायचा आणि या ठिकाणी मास्टर प्लॅन क्रिएट करण्याचा सरकारचा मानस आहे. निश्चितच हा प्रकल्प आपण हातात घेऊ आणि फोंडा तालुका हा पर्यटन दृष्ट्या म्हणजे आपण म्हणतोय जसा देवभूमी म्हणून डेव्हलप करण्याचा आणि पर्यटन दृष्ट्या मी सातत्याने म्हणत आलेलो आहे की गोव्यामध्ये स्पिरिच्युअल टुरिझम वाढवण्यासाठी आपल्याला फोंडा तालुका हा नेमका म्हणजे स्पिरिच्युअल टुरिझम वाढवण्यासाठी योग्य आहे. गोमंत भूमीमध्ये हा स्पिरिच्युअल टुरिझम हे वाढवणार आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिवचल नार्वे वाठारांतल्या श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारा खातीर केल्ल्या यत्नाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान तोखणाय केली. शिवजयंती निमतान पुण्या हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिणेचेर आधारित शिवसृष्टी ह्या थीम पार्काच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण सुवाळ्यात तो उलयतालो. गोयचो राजदैवत श्री सप्तकोटेश्वर देऊळ परतून बांदपा फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराज ही महत्वाची शक्त आशिल्ली अशें तांचे म्हणणे आसा. मुगलों और परकी आक्रांताओं के शासन में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया. पिछले सप्ताह ही प्रमोद सावंत जी ने गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया. वो सप्तकोटेश्वर मंदिर को शिवाजी महाराज ने ही उसको पुनर्निर्माण किया था. आज उसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है. इसी तरह से दक्षिण के दिग्विजय के प्रवास में तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया. उन्होंने ढेर सारे मंदिर को सामने बड़े बड़े द्वार बनाए और एक प्रकार से जो विध्वंस उस वक्त फैलाया गया था कुछ टीका करे बगैर उन्होंने अपनी कृति से उसको रिपेयर करने का काम किया. और शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई. वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं. प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं.
स्टेट बोर्ड्स आणि NCERT बुक्साच्या भौतिक पुस्तकांनी आमकां चुकीचो इतिहास शिकयला आणि सदांच मुघल सम्राटांचो महिमा गायला अशें म्हणीत योग ऋषी बाबा रामदेव हांणी खंत उक्तायली। आमची मानसिकताय बदलपाची गरज आसा। आमचे खातीर अकबर, औरंगजेब वा बाबर न्हय जाल्यार शिवाजी महाराज हो आमचो नायक अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलें। फर्मागुडी शिवजयंती निमतान जाल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले। एक छोटे से अदने से कद में छोटे बड़े 500 से अधिक किले उन्होंने जीते। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, जैसे हमारे अड़गे जी बोल रहे थे, बड़े जबरदस्त हैं, अड़के बोलते हैं, बहुत जोरदार तालियां उनके लिए एक बार अभिनंदन है। ऐसा अपने पूर्वजों का के संदर्भ में एक सच्चा इतिहास बोध भी होना चाहिए। ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स और यहां तक कि NCERT की किताबों में अब तक भी हमें बहुत तरह से बहुत प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। उसमें मुगलों को महिमा मंडित किया जाता है और अपने आदर्शों को कहीं पर उनका चरित्र भंजन किया जाता है। इस परंपरा को भी हमें अब बदलने की जरूरत है। हमारे लिए हीरो, हमारे लिए महान अकबर नहीं है, बाबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है। हमारे तो सुपर हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हैं। हमारे रियल हीरो, हमारे वो पूर्वज ऋषिकाएं, वो वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां देकर के हमें राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाया। वो हमारे शांति धर्म और क्रांति धर्म महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र भक्ति को जी करके दिखाए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन महापुरुषों के अनुगामी होने का गौरव अपने हृदय में लेकर के उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हों। गोंयकारांनी जागृत आणि शिटूक रावपाची गरज आसा। म्हादय न्हंय वाटोवपा खातीर पुराय गोंयच्या जनतेन परत वांगडा येवचें आणि खर आंदोलन करून गोंयच्या सरकाराचे दोळे उगडपाची गरज आसा अशी तिडक सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन उक्तायल्या। कळसा बांडुरा म्हादय प्रकल्पा खातीर कर्नाटक सरकारान 1000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या आणि खंयच्याय परिस्थितीत म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळयतले असो तांचो निश्चय आसा। केंद्र सरकाराचोय तांकां तेंको आसा आणि हे सत्य परिस्थितीन जरी आयलें जाल्यार गोंयकारांचेर हावळ येतलो। हे खातीर गोंयच्या जनतेन सरकाराक जागोवपाची गरज आसा अशें सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेचें म्हणणें आसा। जे आमी हे आसा सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय मुवमेंट जे आसा ते साशंक आसात। We are doubtful about the efforts taken by Goa government म्हादय वळयनासतना रावपा खातीर आनी ताका लागून आमकां आतां टोटल भरवसो हो गोंयच्या जनतेचेर आसा आमगेलो। आनी म्हाका दिसता की अशी अरिश्टां जी आसात ती गोंयच्या जनतेन हाजे पयलीं परतिल्ली आसात। गोंयची जनता जर एकठांय जाली जर जायत जाल्यार आमकां दिसता की हे अरिश्ट सुद्दां ही जी हावळ आमचेर आयला ती सुद्दां आमी परतोवपाक शकतले। आनी ताका लागून वी अपील द पीपल ऑफ गोवा, द सिटीजन्स ऑफ गोवा, दॅट 16 जानेराक आमी मिटींग घेवन दाखयिल्लें। आज जवळ जवळ 1 म्हयनो जावन गेलो ताका, अजून पर्यंत सरकाराच्या वतीन कांय पॉझिटिव्ह जायना। आमी ताजे नंतर कित्येक कार्यकर्त्यांच्यो बसका घेतल्यो, पण म्हाका दिसता नाव द मुवमेंट वील हॅव टू बी इंटेन्सिफायड। हे आंदोलन आनी प्रखर करचे पडटले, हे आंदोलन आनी कडक करचे पडटले। आनी खूब वेळाचेर अशें आसा की जशें भगत सिंगान म्हणिल्लें की बहिऱ्या झालेल्या लोकांची कान उघडणी करण्यासाठी बॉम्बस्फोट करावा लागतो। बॉम्ब उडोवच पडटा असेंब्ली भितर, जे भेड्डी जालात तांचे कान उघडपाक। हांगा बॉम्ब उडोवपाचें आमी उलयनात, पण आमकां दिसता की हे आंदोलन आनी खर प्रखर करचे पडटले, जेका लागून जेंगेले कान आज बंद जालात, जांगेले दोळे आज धापून आसात, तांचे कान आमी आनी दोळे उघडपाक शकतले आनी ह्या प्रकरणाक एक गोंयकाराक न्याय मेळपाक शकता। पारंपरिक कलेक जर आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जाल्यार व्यवसायांत बरी उदरगत जावपाक शकता। हे बेतोड्या कुंभार भावांनी दाखयलां। सूरज, संदेश आणि शरद कुंभार हांणी आपल्या 100 वर्सां पोरण्या पारंपरिक कुंभार कलेक टेराकोटा पॉटरी आर्टाचें रूप दिल्ल्या कारणान तांच्या डिझायनर मडक्यांक बरी बाजारपेठ मेळपाक लागल्या। सध्या घराघरांनी आशिल्ल्या रेफ्रिजरेटराक लागून थंड उदका खातीर लागपी मातीच्या मडक्यांची मागणी उणी जाल्या, तरी टेराकोटा मातीच्या सोबीत आयदनाक सध्या बरे दीस दिसतात। बेतोडेच्या कुंभार भावांनी माती सोबीत करपाचें तंत्र शिकून ताका शोपीस म्हण विकपाचें तंत्र शिकयलें आनी आपल्या 100 वर्सां पोरण्या पारंपारीक वेवसायाक आधुनीक करून नवी बाजारपेठ मेळयली। ह्या मातीच्या सोबीत आयदनाची विक्री फक्त वेगवेगळ्या कला महोत्सवात जात्रा वरवीं जायना,
पूण व्हडल्या हॉटेलांतल्यान लेगीत मातयेच्या एंटीक आयदनाची ऑर्डर आतां ताका मेळपाक लागल्या. हांवें इंजिनियरींग केलां आनी म्हाज्या 2 भावांनी ITI केला. सो मदलो भावा ताका मातयेची शिकपाची म्हणल्यार इंट्रस्ट आसलो ताका शिकपाक आनी तो ताका लागून खानापूर गेलो शिकपाक. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉटरी तितून तो शिकून येयलो आनी तेणी येवन आमकां ही कला शिकयली सगळी. सो एका हे मातयेचे डिफरंट कटिंग्स आनी डिझायन्स करता हेका आर्ट इन टेराकोटा पॉटरी अशें म्हणटा. आनी थोडे खुबशे आमचे एंटीक पीसीस आसता ते आमी अशें करता आनी थोडे तितून पेंटेड आसता हे आमी तशें करता पेंटेड. टेराकोटा मातयेच्या कले खातीर लागपी माती वेगळी आसता. सुरवेक ती कालोवप गाळप उपरांत वेगवेगळ्या आकारान त्या मातये पासून आकर्शक डिझायन आशिल्ली वेगवेगळ्या आकाराची आयदनां तयार करप. मागीर ती आयदनां उज्यात भाजप अशी ही प्रक्रिया आसा. ही माती आमी थोडी हे करपाक लागून खानापूरसून हाडटा कित्याक मातयेची थोडे प्रॉपर्टीज आनी गोंयच्यो मातयेची प्रॉपर्टीज थोड्यो डिफरंट आहा. सो ही माती मातशी चिकट आहा आनी गोंयची माती आहा ती मातशी चिकट ना. सो दोनी मिक्स करून बरें म्हणजे घटसाण येवपाक लागून आमी दोनी माती यूज करता. मागीर ते हाडून पयलीं हांगा उडयता सुकोवपाक मागीर सुकोवन हांगा हे धोडोवन ताका मागीर फुडलो प्रोसेस जाता तो फिल्टरेशन करपाक व्हरता माती. ती माती थंय मागीर धोडून जातरी मागीर ती आमी फुडें हाडटा फुडलो प्रोसेस करपाक आनी हितून अशें भिजोवन घालता. मागीर भिजोवन जातरी मागीर आमी अशें 2 बडयो बिडयो लावन मागीर तेजेर चाळून दवरता. मागीर चाळून दवरून तयार जाल्ली माती आसता ती मागीर ओतता आमी तेजेर. ती माती अशी गाळची पडटा कित्याक लागून म्हणल्यार तितून सगळे कोयर आसता तो भायर सरता. समज मे बी तितून जर कोयर उरलो चुकोन जाल्यार ते आमी करून मागीर फायरींग बीन करतना ते फुटोंक शकता. फुटपाचे चान्सीस खूब आसता. ताका लागून बरी फिल्टर जाल्ली माती बरे प्रोडक्ट्स जाता तेजे. तो फिल्टर करून जातरी माती सुकता. सुकोवन मागीर आमी ती हे करता लिडींग करता. मागीर लिडींग जर बरी लीड जाली जाल्यार भितरची सगळी एअर पीर वयता आनी एअर बरी गेली म्हणटना म्हणल्यार बरें घटसाण येता आनी मटेरियल बरें जाता आयटम्स बरे जाता सगळे आनी भट्टीन फुटपाचे चान्सीस खूब कमी मागीर तेजे. खरें म्हणल्यार मातयेची आयदनां तयार करपाचो हो पारंपारीक कुंभार वेवसाय ताका आपल्या व्हडल्या आज्या कडल्यान मेळ्ळा. सूरज हो इंजिनियर जाला आनी हेर 2 भाव ITI शिकल्यात. पूण हे कलेचें वेवसायीक प्रशिक्षण घेवपा खातीर ताका बेंगळुराक वचचें पडलें. देखून सरकारान कुशळटाय विकास कार्यावळ निमण्या पावंड्याचेर व्हडा प्रमाणात चालीक लायल्यार गोंयांतल्या अशा जायत्या पारंपारीक वेवसायांक उर्बा मेळूंक येता. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 1 जानेवारी 2022 ह्या दिसा प्रधानमंत्र्यान सॅमिकॉम इंडियाचे लोकार्पण केल्ले. तातूंतलो एक मुखेल घटक म्हळ्यार भारतान फुडल्या 10 वर्सांत 85,000 सेमीकंडक्टर वेवसायिक विकसीत करतले अशी घोषणा केंद्रीय तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केली. सेमीकंडक्टर उत्पादनात भारताक आत्मनिर्भर करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सपनांचेर भर दितना केंद्रीय मंत्र्यान ही घोषणा केली. Launched Semicon India on the 1st January of 2022. One of the key elements of this program was that India will develop 85,000 semiconductor professionals over a period of 10 years. As a part of this exercise, in consultation with the semiconductor industry, all the experts, a new course curriculum has been developed, and today AICTE within the Ministry of Education has launched 2 new programs. First is a BTech program in semiconductor and second is a diploma program in semiconductor. These 2 programs will help us create throughout the entire engineering ecosystem very good semiconductor talent. I would encourage the youngsters, the students and the industry to participate in these programs, and I thank the Ministry of Education and I thank Honorable Prime Minister for having this visionary leadership in developing the semiconductor industry. आयतारा जुवारी पुलाचेर रेंट कॅब आनी दुचाकीमदी भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातान दुचाकी चलोवपी रोजारियो डिसुजा ह्या जाणट्याक आगताक मरण आयले जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ल्या ताचे बायलेक गंभीर दुखापत जाल्या. वेगान येवपी रेंट कार कॅबान फाटल्यान दुचाकी चलोवप्याक धपको दिल्ल्या कारणान हो भिरांकूळ अपघात घडलो. पुलिसांनी रेंट कॅब चलोवप्याक ताब्यांत घेतला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा.
पेंजीम सायड आनी इंजर्ड पर्सन आसा बायका वयले एक्टिवा वयले मेल आनी फिमेल पर्सन ते शिफ्ट केला तांकां GMCन. फुडें GMCंतल्यान आमकां कॉल येयलो की तो रायडर आसा मेल रोजारियो डिसोजा फ्रॉम बेनावलीम तो एक्सपायर जाला म्हणून. सो हो फर्स्ट फेटल एक्सिडंट जालो हेजे वयलो. सो आनी एक तुमकां सिटीजन लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता जेन्ना एम्ब्युलन्स पास जाता हायवे वयल्यान आनी सायरन मारून आसता तांकां वाट दिवची. सो हे हांकां पेशंट जे शिफ्ट करपाचे आसता तांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून. आनी एक रिक्वेस्ट तुमकां हो थर्ड फेटल एक्सिडंट इन दीस 3 days की सुशागाद गाडयो चलोवच्यो आनी सारके सेफ विथ प्रॉपर सेफ्टी गियर्स सीट बेल्ट ओ हेल्मेट. सो ही रिक्वेस्ट तुमकां लोकांक. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हांचो इतिहासाचो गोंयांतल्या लोकां कडेन एक लागींचो संबंध आसा. देखून कुमारजुव्या ग्रामसभेत ह्या विशीं चर्चा जाली. फुडल्या पिळगेक ह्या महान पुरुषांच्या इतिहासा विशीं जागृत करपा खातीर तशेंच तांचें महत्व समजून घेवचें ह्या हेतान कुमारजुव्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडला. ह्या वेळार थळाव्या सरपंचान हो पुतळो स्थापन करपाक मजत करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. ह्या चर्चे वेळार संस्थेच्या हेर कार्यकर्त्यांनी तेंको दिलो. ग्रामपंचायतीच्या ह्या सभागृहान सरपंच आणि उपसरपंचान आमकां मुजरत हो अवेळ म्हणटा तसो दिवन ह्या वेळी आमी उपस्थित आसात त्या खातीर हांव तेंचे मनपूर्वक आभार मानता. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शान पावन जालेली तशी ही भूमी आसा. जुंवी कुमारजुंवी ही जी आयलँड्स बेट जी आसा त्या बेटा कडेन आमचो ह्या इतिहासा कडेन खूब जवळचो संबंध आमी आसा. इतिहासान आमकां सांगता की संभाजी महाराज जुंवे आयले खंडोबल्लाळाच्या आनी खंडोबल्लाळा बरोबर तांचो जो प्रसंग जालो ह्या खाडीन जो उडी घेवपाचो प्रसंग जालो आनी नंतर तांकां परत फिरचे पडले. नंतर शिवाजी महाराजांनी नारव्या ठिकाणाचेर येवन जंय तर ह्या भुमीचेर ह्या जे महान पुरुष जावन गेले युगपुरुष जावन गेले संभाजी महाराज आसतले शिवाजी महाराज आसतले यांची खंय तरी प्रतिकृती आसची यांचे खंय तरी खाणा खुणा आमी जपून दवरच्यो म्हणून केल्लो प्रयत्न आसा. संभाजी महाराज प्रतिष्ठान अशे जे अनेक कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसात आनी ह्या कार्यकर्त्यांची एक मागणी आसा आमचे विद्यमान सरपंच विक्रम परब जेंचे कडेन की तेंच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो ह्या आमच्या गांवांत कुमारजुंवी गांवांत प्रस्थापीत करपा खातीर आमकां यथाशक्ती जी मदत आसा ती मदत करची. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.